ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था फाटली 35 वर्सां सत्रीच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शैक्षणीक मळार, सांस्कृतिक मळार तशीच हेर सामाजीक मळार काम करीत आसा. सो सांस्कृतिक मळार जेन्ना काम करतना आमी रणमलें जें आमचें पारंपारीक दायज आसा तें फुडें व्हरपाचें आमचे संस्थेन एक ध्यास घेतला आनी त्या निमतान आमी फाटले 14 वर्सां जालीं रणमलें महोत्सव घडोवन हाडटा. स्वर्गीय रामा राघोबा धुरी हेज्या यादिस्तीक हेजे गाणेली आसले मुखेल रणमल्याचे तेज्या नांवान हो रणमले घडोवन हाडटा आनी हो 15वो रणमले महोत्सव जशें आमच्या सचिवान सांगलें रावण सत्तरी हांगा जातलो. ह्या 15व्या रणमले महोत्सवाचें उक्तावण 27 फेब्रुवारी म्हणजे येता ते शुक्रार दीस सांजेच्या 6 वरांचेर रावण सत्तरी ह्या देवस्थानाच्या मंटपात जातलें आनी ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमचे बरोबर आसतले परये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर देविया राणे तशेंच आमचे कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे संचालक श्री विवेक नायक हे आमच्या बरोबर आसतले. तशेंच खास आमंत्रीत म्हणून गोंय कोंकणी अकादमीचे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हे आमच्या वांगडा ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. तशेंच आमचे स्थानीक जिल्हा पंचायत सदस्य निलेश परवार आनी स्थानीक सरपंचा सौ नंदिता गांवस ह्यो आमच्या बरोबर ह्या दिसा उपस्थित आसतल्यो. जो 3 दिसाचो प्रोग्राम जाता तातूंत पयल्या दिसा रणमाले महोत्सव जातले जे आमचे रावणात मोल्ल्या कॉलनींतले 12 वर्ष मंडळ आसा रणमाले पथक ते सादर करतले. दुसऱ्या दिसा जो कार्यक्रम आसा तो एक आमची लोक कलाकार जातले. लोक परंपरा जी आसा आमची जी दिवली नाच त्याच बरोबर आमी एक कळशी नाच अशें एक लोककला आमी सादर करतले त्या निमतान. आनी त्या दिसा आमचे श्री सिद्धेश्वर रणमाले पथक सालेली हे आपले दुसरे रणमाले सादर करतले. तिसऱ्या दिसा जो कार्यक्रम जो आसा रणमाले महोत्सवात ते एक चर्चा सत्र जातलें जे आमचे रणमाले जो विशय आसा जो पारंपारीक जे रणमालेचे अभ्यास करपी जे गोवा युनिवर्सिटी भुरगे आसतले ते ह्या चर्चा सत्राक उपस्थित आसतले. ह्या चर्चा सत्राचे अध्यक्षपद आमचे लोककला अभ्यासक तसेच शिक्षक श्री जिरू गांवकर हे बसयतले आनी ह्या चर्चा सत्रांत भाग घेवपी आसतले नाट्यकर्मी श्री आमचो अभय जोग आनी दुसरे आमच्या बरोबर आसतले काशीनाथ नायक जे शिक्षक जावन आसा आनी लोककला अभ्यासक आसा. आनी ह्या चर्चा सत्रेन रणमले महोत्सवान फाटलीं 4 वर्सां भाग घेवपी ज्येश्ठ कलाकार रामा रावत ह्या चर्चा सत्रेन भाग घेतले. तेज्या उपरांत गांवचे जे ग्रामस्थ ज्येश्ठ कलाकार जेणे आपली पारंपारीक कला जी इतलीं वर्सां सांबाळून दवरल्या त्या गांवच्या कलाकाराचो भोवमान जातलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक भोवमान सुवाळ्याक आमच्या बरोबर गोंय कोंकणी अकादमीचे श्री दत्तराज नायक हे प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित आसतले. आनी ह्याच्या उपरांत लास्ट निमाणे जे आमचे एक रणमले जातलें ते नानोडा बांबर श्री हनुमान सेवा समिती हे सादर करतले. अशे तरेन हो 3 दिसाचो रणमले महोत्सव आमी येता त्या 27, 28 आनी 1 मार्च अशे 3 दिसा जावपाचो आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदतां तुमी ह्या रणमल्याचो सहभागी जावचे, प्रेक्षक म्हणून तुमी सहभागी जावचे आनी ही जी कला आसा आमची पारंपारीक जी आमी जी फुडें व्हरपाचें आमचें ध्येय आसा संस्थेचें उद्दिश्ट आसा तेतून तुमी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून फुडल्या येणाऱ्या पिळगेक जी लोककला आमी जी रणमले आसा ती फुडें टिकोवन उरची. आनी खास करून आमी युनिवर्सिटींतल्या भुरग्यांक मुद्दाम आपयता कारण की तांचो शिक्षणीक विशय जावन आसा. कांय भुरगे हितून PhD करता ते ह्या चर्चा सत्रांत उपस्थित जाता रणमले महोत्सव उपस्थित जातले. परत एकदा तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था पळपय गेली 15 वर्सां रणमले महोत्सव घडोवन हाडटा आनी हो रणमले महोत्सव आमी सत्रींतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी करता. म्हणून जो आमचो रणमले महोत्सव आसा तो केरी पंचायतीच्या रावण ह्या गांवांत आसा आनी हो महोत्सव 3 दीस चलतलो 27, 28 फेब्रुवारी आनी 1 मार्च. आनी हे रणमलो आमकां घडोवन हाडपा खातीर 3 संस्थांनी आदार केला. एक म्हणजे गोवा कोंकणी अकादमी, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आनी स्थानीक संस्था आसा देवस्थान समिती. ह्यो 15वो रणमल महोत्सव आमी सर्गेस्त रामा धुरी यांच्या स्मरणार्थ आमी मनयता. ह्यो 3 दिसाचो जो महोत्सव आसा तितून 3 रणमाली सादर जातली. त्याच बरोबर सत्कार समारंभ आसतले आमचे ज्येश्ठ कलाकारांचो आनी त्याच बरोबर थोड्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो आनी त्याच बरोबर चर्चा सत्र जातले जेणे करून भुरग्यांक किंवा जे
शिकतात युनिवर्सिटीन किंवा कॉलेजीन त्या भुरग्यां खातीर जो आदार जातलो. हे सगळे एकंदरीत जी पार्श्वभूमी आसा आनी गेली 15 वर्सां आमी रणमाले महोत्सव घडोवन हाडटा हेचे सगळे डिटेल्स तुमकां आमचे संस्थेचे अध्यक्ष अंकुश तुरी हे तुमकां दितले. हांव अंकुशा कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळें सांगचें. गेली 15 वर्सां तुम्ही हो रणमाले महोत्सव आयोजीत करता. ह्या 15 वर्सांत ह्या महोत्सवाचे अनुकूल परिणाम जे आसात आउटकम कितें दिसल्या तुमकां? ती जी कला आसा तेजें संवर्धन जावचें म्हणून आमी हो प्रोग्राम घेताले आनी महोत्सव करताले. महोत्सवांतल्यान अनेक पथकां तयार जालीं. खास करून रणमाले महोत्सवात किंवा रणमाल्यांत स्त्री पात्र जे आसले ते पुरुश करतालो, पण काही रणमाल्यांनी आमकां अशें दिसून आयलें की थंय स्त्री पात्र सुद्दां आतां पार्टिसिपेट जावपाक लागले. हो एक सगळ्यांत बरो ह्या रणमाले महोत्सवाचो आउटकम आसा. त्याच बरोबर युनिवर्सिटी पर्यंत जी भुरगीं शिकतात तांच्यांनी रिसर्च म्हणून आनी हेच्या कन्जर्वेशन ह्या रणमाल्याचें जावचें म्हणून तांच्यांनी आपले पेपर प्रेजेंट केले. कांय जाणांनी ताचेर PhD केल्लेली आसा. सो गांवांनी हे रणमाले पावले आनी ह्या रणमाल्याचे कंपॅरिजन म्हणजे आमी कंपॅरिजन म्हणू शकना. जागोर जो जाता खास करून शिवोले जाता आनी करमळे जाता ओल्ड गोवा ह्या जागर किंवा आमच्या प्रिवळ जाता त्या जागरा कडेन रणमाल्याचे लोक आतां पळोवपाक लागलेत की रणमाल्याच्या आनी जागरांत कितें साम्य आसा हाचेर कांय भुरगे अभ्यास करतात आनी अभ्यास करपी फुडें हे रणमाले आनी जागोर हेचें कॉम्बिनेशन फ्युजन जावन फुडें एखाद्या नवीन ही कला लोकां पर्यंत पेश जावपाची शक्यता आसा अशें आमी आस्त बाळगिता. त्याच बरोबर खुबशीं प्रकाश उजरीकर सर प्रोफेसर हाणें सुद्दां आनी झिलू सरान आमच्या सांखळी परिसरांत जायते स्टुडंटांक घेवन रणमाल्याचेर एक खाशेलो असो 3 ते 4 दिसांचो वर्कशॉप घेतलेलो आनी त्या वर्कशॉपांतल्यान सुद्दां भुरग्यांक खूब प्रेरणा मेळून रणमाळे मुखार व्हरपाचें जे दायज आसा ते फुडें व्हरपाची जबाबदारी ह्या भुरग्यांनी घेतिल्ली आसा.